मोगाच्या इश्टान म्हजें नांव फादर ऑल्ड्रीन डिकोस्टा पाद्रीगार तिलामोळचे फेरगोजी दर एका नातालाचो काळ आनी नातालांचे संभ्रमणे म्हणल्यार आमकां उजवाडाची खुशालकायेची संभ्रम आनी संभ्रमणेंत आमी एक चार मोग सेवा पळयता कित्याक आमच्या फिरगोजेंत आमी ह्या वर्साक सगळीं तरणाटीं जाणटीं एकठांय जावन वाडलेलीं भुरगीं एकठांय जावन आमी सगल्यो वस्तू बरोबर करता। कोविड-19 आयलें तेन्ना सगल्यांचेर एक भिरांत आयली आनी आतां देखून नवे वेरियंट येता म्हण आयकूंक येता पूण तरी आमचो लोक बरोबर मेळून जेजूच्या जल्माची तयारी बेस बरे तरेन करता। जावं तरणाटे जावं जाणटीं जावं भुरगीं वेगवेगळ्या मळार आनी वेगवेगळे भाशेन इगोजेंत फिरगोजेंत मिसळ जाल्ली आसा। हातूंतल्यान जेजूच्या जल्माची परब एक एकवटाची खुशालकायेची मोगाची परब आनी उजवाडाची परब म्हण आमकां दिसून येता कित्याक जेजू मनीसकुळाक पातकांतलो सोडूंक आयलो आनी दर एका मनशाक नवो उजवाड दिता आनी हेंच उजवाड आमी ह्या जेजूच्या जल्माचे परबे समयार समरमता। म्हणून म्हजो एकूच संदेश ह्या कोविडाच्या सिट्युएशनाच्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवन उजवाडाची परब खुशालकायेन संतोशान एकचारान मोगान आनी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेली करूंक प्रयत्न करूं। हेजो तिलामोल एरिया तुमी क्रिसमस कशे तरेन सेलिब्रेट करता म्हळ्यार तुमची कितें तरी युनिकनेस काय अशें डिफरंट कितें आसा? ओके, पयलीं सुवातेर आमचे क्रिसमसाक आमी सगळे इगोर्जी कडेन सगळे एकठांय जातात। सगळे वाठारांतले आमचो लोक डिफरंट वाड्याचे लोक एकठांय जातात आनी सगळे एकठांय जावन बराबर सेलिब्रेशन करता। आतां तुवें पयलो आसतलें जायतें डेकोरेशन केलां फादरान ह्या वर्सा, इतले वर्सां आमी एवरी इयर कोत्ताय पूण ह्या वर्सा मातशें युनीक केलां। आमचो फादर प्रसाद आहा, फादर जुआंव वेरी टॅलंटेड, आमचो पाद्रीगारू टॅलंटेड, सो सगळे युथा एकठांय करून हो बरो वार फुडें काडला। आतां डेकोरेशन बी कोणें केलां? डेकोरेशन सगळे युथांनी मागीर लोकांनी जायते एकठांय जावन आतां हें केलां पळय डेकोरेशन नोखेत्रां हें लायलां तें फक्त लोकल युथांनीच मुखार सरून काय भायले तुमी हाडून हें केलां? ना भायल्यान न्हू, आमगे गांवच्यांनी सगळ्यांनी आदार करून नोखेत्रां करून मागीर लायट घालून सगळ्यांक। क्रीप बी कोण करतात? क्रीप एक वाड्या दिलो हा फादरान, मेस्तावाडो म्हणटा सांत सो थिंगाचे आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन जे भायर सोन आसलो ते पासून भुरगे कामासान येवन सांजेर येवन सगळे आपणाचें काम करून आमी क्रीप करता। तुमकां ह्या क्रिसमस तेजेर तुमकां कितें मेसेज दिवपाक जाय लोकांक? क्रिसमसा आतां मेसेज म्हणल्यार मेन म्हणल्यार आमी आतां कोरोना जावन सगळे भायर सरला आसा इतले त्रासांतले सगळे, सो खुशालकायेन सगळ्यान एकमेकाक एकठांय रावन एकवट मेन म्हणटा एकवट जावं खंयच्या धर्माचे जावं क्रिस्तांव ना मुस्लीम हिंदू आमी तशें करून कांय वेगळोसार कोणाचो आसना, क्रिसमस सगळे सेलिब्रेट करतात। सो हेच फेस्टिवला आमचे मेसेज म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय येवन एक फेस्टिवलाचो बरो उपयोग काडपाचो। ओके, सो हांव डेलिशा रिबेलो आनी कायज आमी तिलामोल चर्ची कडेन आहाय। एज वी ऑल नो आमी एवरी इयर डिसेंबर लागलो की ना आमी क्रिसमसा सेलिब्रेशन करपा प्रिपरेशन करपा स्टार्ट कोत्ताय। द मोमेंट एडवेंट स्टार्ट्स आमी ऑल प्रिपरेशन करपा स्टार्ट कोत्ताय एंड एज अ यूथ आमी स्पेशल अबाउट तिलामोल चर्चीन आमी कितें कोत्ताय ते इज आर तियात्र, जो पयली एक नॉर्मल तियात्र आसता फ्रॉम वीच वी गेट इट फ्रॉम आउटसाइड आनी एक यूथ ऑर्गनायज करता। सो दिस वी स्टार्टेड 2-3-4 वर्सां जाली आमी कोत्ताय आनीक अपार्ट फ्रॉम दॅट एवरी टायम आमी गोटो कोत्ताय। वी गीव सम मेसेज थ्रू द तियात्र, वी गीव सम मेसेज टू द पब्लीक ओके ऑन द क्रिसमस डे। आनीक कितलेशे इनवॉल्व आसता हे डेकोरेशन करता तुमी क्रीप करता कितले ते यूथ आसा आनी खंयचे एरियाचे तुमी हांगा यूथ आसा अरावंड कितलेशे? फूल आमगे तिलामोल पॅरिश यूथ फूल वॉर्ड्स कितले आहाय चोय तितले ऑल यूथ एकठांय येवन आमी एक एकवट दाखयताय लायक आनीक सगळे एकठांय येवन गोटो जावं कितेंय डेकोरेशन करपाचें आहा ऑल प्रिपरेशन यूथ अलॉंग वीथ अदर पीपल ऑल्सो हेल्प अस डुईंग दॅट। अपार्ट फ्रॉम दॅट आनी आमच्या समुदायांनी जायत्यो एक्टिविटीज कोत्ताय लायक वी हॅव स्टार मेकिंग कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल दीस थिंग्स बिफोर द क्रिसमस। आनीक लास्ट टायम एक एक्टिविटी केलोली वेरीन आमी
एज अ यूथ ऑर मे बी पीपल फ्रॉम डिफरंट वॉर्ड आपल्या वॉर्डान एक घरान वचून सगल्यांक विशीस दिताली ऑन द क्रिसमस डे. सो दॅट वॉज वन ऑफ द ब्युटिफूल आयडिया दॅट वी हॅड. थारवालो कुडचरेम काकोडा कुडचरेमचे क्रिसमस म्हणल्यार एक आमचो व्हडलो सारको बरो सेलिब्रेशन. त्या दिसा आमचो जेजू क्रिस्त जल्मला ताजो बर्थडे. सो आमच्या फाटलीं 3 वर्सां आमकां एश कोन्न सेलेब्रेट करपा मेळोना. म्हणजे कोविडा लागून कांयच जावं डेकोरेशन केल्लें बट खाणां एकमुखागेर वचपा येवपा डिफिकल्ट जालें. आनी ह्या सेलेब्रेशना आमची जायतीं आमच्या वाड्यांकूय जावं हिंदू मुस्लीम लोक आहाय तीं भाव भयणां येताय आनी आमकां आदार कोत्ताय. एक मोगान एकवटान अशें आमी क्रिसमस सेलेब्रेट कोत्ताय. जेजूची बाळका जेजूची ही खुशालकाय आमी आमचे मदीं दवरनाय बट दुसऱ्या मदीं आमी वांटताय. आमचे काल आमी जायत सेलेब्रेट करपा आमी नेवरी केल्यो दोश केली जायत केलें बट आमकां एकल्याकूच जावना तें. बट आमचे वाड्यान जी मुस्लीम भाव भयण आहाय भयणी येयल्यो हिंदूय आहाय तेणी येवन म्हाका हेल्प केलें. आनी हे भाशेन आमी बरी मोगान एकवटान अशेंच हेच भाशेन आमी सदांच रावूं हो म्हजो आवडेस आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.